वर्साचो सादो काळ दुसरें सातोळे बेरिस्तार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभमान अध्याय 3 वळी 7 ते 12. जेजू आपल्या शिसां बराबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदया थावन जेरुसलेमा पासून जॉर्दनाचे पलतडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांचो व्हड उरपोस तो करता तें आयकूंक ताची शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची थांडी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डिना जावं आपणाक एक व्हडें तयार दवर म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसुल्ली तितली ताका हात लावंक ताचेर पडटाली आनी मेळे ओतमे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सरपटून वयर मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खरायेन तांकां शिटकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.